अपघातांचे सत्र दिसांदीस वाढत आसा. रस्तो सुरक्षा आनी येरादारी नेमाविशींचे प्रश्न आतां परतून वयर सरपाक लागल्यात. बुधवारा फांतोडेर धारबांदोड्या संजीवनी साखर कारखाने मुखार टेम्पो आनी जीपांचे मदीं समोरासमोर टक्कर जाली. हातूंत जीप चलोवपी जखमी जाल्ल्यान ताका गोमेकत उपचारा खातीर दाखल केला. सकाळी 5:20 ॲक्सिडेंट जाल्लो आसा आनी एक हॉर्टिकल्चरची गाडी आनी एक पुणा पासिंगाची गाडी मदीं ॲक्सिडेंट जाल्लो आसा. म्हाका दिसता त्या ड्रायव्हराक मातशी डुलकी येयल्ल्या भशेन दिसता आनी ड्रायव्हर मातसो सिरियसली इंजर्ड आसा, पांयांक आनी मातसो तकलेक मारता. आनी टेम्पो बोलेरो आसा ती कंप्लिटली स्मॅश जाल्ली आसा. ते एक बेळगांवच्यान येताली गाडी भाजी घेवन सकाळची 5 सुमारसर आनी दुसरी म्हणटा ही पुणे पासिंगाची गाडी बेळगांव मार्गे वयताली आनी ताका सडनली म्हाका दिसता डुलकी येयली आसतली आनी मातशें क्रॉस जालें आनी कंप्लिटली डॅमेज जाल्ली आसा आनी तितून एक इंजर्ड जाल्ले आसा. आनी हांगा आतां तरी आमी म्हणटाले हांगा गोरवां बी बसताना तशें कांय ना, पूण सिरियसली मागीर ताका हितून एडमीट केलो आमचे PMC हेल्थ सेंटर आनी थंयच्यान म्हाका GMCन शिफ्ट केलो.